आयज आम्ही कुट्टायचे लोक जे 270 crores जे ट्विन टावर जो एलफील्ड टावर जे म्हणटा पळय तेजेर आम्ही स्ट्रॉंग निश्चित मारता. आयज आम्ही सरकाराक विचारपाक सोदता की हे 270 crores मोडून एक कित्याक कसली प्रायोरिटी ही कोणाक लागून तुम्ही बांधता. ती 270 crore पळय बांधतले बाय द टाइम कंप्लीट 350 कोटीचेर पावतले. आयज कुट्टायचे लोक फाटले सिन्स ही बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा तितल्याच्यान आमकां हिंगाचे लोक आयज सफर जाता. आयज उदक 2-3 वरां लोकांक मेवता. लायट पळय आसा ती दिसाक 3-4 पाटी वयता. गोरमे सिजनी पावसाने मी उलयत नाका. तशेंच करून जे हेल्थ केअर आमचे आसा आमचे हॉस्पिटल पळय सारखे चलना, आमचे रस्ते सारखे ना, हिंगा गार्बेज ट्रिटमेंट ना, हिंगा सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट ना, काय नासतना हो गव्हर्नमेंट प्रायव्हेटायज करता आणि कोणाक बेनिफीट करपाक. आता हे 270 कोटी हे कोणाक बेनिफीट जातले? हे गोंयच्या लोकांक बेनिफीट जातले, कुट्टायच्या लोकांक बेनिफीट जातले, हे कोणाक बेनिफीट जातले गोंयच्या सरकाराक सांगचे. आयज आमचो प्रमोद सावंत म्हणटा की फ्रॉम 2014 to 2025 33,000 कोटी मोडले म्हणटा. हे 33,000 कोटी जे 4 लेन रोड बांधपाक हे 4 लेन रोड हे कोणाक बेनिफीट जाले? हे 4 लेन रोड बांधला तुम्ही फकत अदानीक लागून, अदानीचे कोलाक लागून, जिंदालाक लागून, जिंदालाचे कोलाक लागून, गोंयच्या लोकांक न्हू. आयज गोंयचे लोक आणि कुट्टायचे लोक आयज सफर जाता. आयज तुम्ही म्हणटाली जुवारीनगर रिहेबिलिटेट करतले म्हणून, हाऊसिंग दितले म्हणून, तेजी काय खबर ना. पण हे फकत आमकां इलेक्शना पयलीं यूज करपाचे आणि मागीर हो गांव आसा तो काबार करपाचो. सो हांव सरकाराक मागता की जे कुट्टायचे जे मुद्दे आसा, जे लॉ ऑर्डर सिच्युएशन पळय आसा, जे इन्फ्रास्ट्रक्चराचो इश्यू आसा, जे बारीक लोकांक त्रास जाता तो इश्यू आसा, तो ताबडतोब पयलो सॉल्व करचो आणि मागीर दिस लक्झरी प्रोजेक्ट्स विच इज नॉट बेनिफिटिंग टू द पीपल ऑफ गोवा तो मागीर बांदचो आणि पयले हिंगा पयशे घालचो आणि लोकांचे पळय प्रॉब्लेम आसा ते पयले सुटकाय करचे म्हणून हांव गोंयच्या सरकाराक विनंती करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.